दीस शुक्रार ऑगस्टाची 14 तारीख 2026. पहिले मासप एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मासप अध्याय 16 वळ 1 ते 15, 60 आणि 63. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, जेरुसलेमाक ताच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो कळीत कर आनी सांग, सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा: तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगारांच्या देशांत जालो. तुजो बापूय आमोरेत, तुजी आवय हित्तीत. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर, तूं जल्मालें त्या दिसा तुजे बोंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना, तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना, तुज्या आंगाक मीठ घांसटूंक ना, फाळयांनी तुका गुट लावंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच तुजेर कणवाळायेन दिश्ट घालूंक ना, कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांटाळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयल्लें. हांव तुज्या लागशिल्ल्यान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळोन आसल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हळें, जिये. आनी शेतांतल्या एका झाडा भाशेन हांवें तुका वाडूंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायाक पावली. तुका स्तनां फुटलीं, तुजे केस वाडले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परतून तुज्या लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेपण धांपलें. हांवें सपूत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव, आनी तूं म्हजें जालें. उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजे वयलें रगत धुवन काडलें आनी तुका तेलान मातलें. हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक चामड्याचे वाणो घाल्यो. नाजूक सणाचें फिंत तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रश्मी शेलो दिलो. हांवें तुका भांगार शिंगारान नेटयलें. तुज्या हातांक हांवें कांगणां घालीं, तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली, तुज्या नाकाक मुदी घाली, तुज्या कानाचेर हालक्यो कळयल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जालें. नाजूक सणाची, रश्माची आनी जरीचीं वस्त्रां तूं घालतलें. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजें खाण जावन आसलें. भोव सुंदर तूं जाल्लें. एके राणये सारकें तूं जाल्लें. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रां मदें तुजी कीर्त गाजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तो सर्वेस्पर, पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवालें. तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करूंक एक वेश्या तूं जालें. हर एक वाडसुऱ्या कडेन तुवें व्यभिचार केले आनी तांचेंच तूं जालें. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांवें उगडास करतलों आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलों. तुवें केल्लें तें सगळें हांव तुका बक्षितलों तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन इसाइया 12, 2-3, 4 BCD, 5-6. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. आबले. देवस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ. तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय, तोच म्हजो सर्वेस्पर. श्लोक.
तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सक्कड परजांक तांची विस्मितां करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. श्लोक. तुजो मोग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासीनो, आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच वर्तो. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर मानून घेया, मनशाचें उतर तें न्ही, बगार देवाचें उतर तें. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 19 वोळ 3 ते 12 पर्यंत. तवळ थोडे फारिझेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत की? जेजून तांकां जाप दिली. आरांभार रसनारान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रसली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही? आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांनी बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयत म्हणून मोयजेन कायद्यान अशी परवानगी दिली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच खुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिली, पूण आरांभातावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्यभिचाराच्या एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वारा धरता. ताका शीस म्हणाले. दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सक्कडी मानून घेशे नात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातानूच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राज्या पासत आपणाक हिजडे कन्न घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. सोम्याचीं उतरां लग्ना बांदाचें शाश्वतपण आनी पवित्र आपोवण्या विशयांत कळीत करता. लग्न साक्रमेंताचें आपोवणें देवाचें राज बांदून हाडूंक आनी देवा बापाचो मोग वांटूंक घेवंक. हो बांद मोडूंक नजो म्हणून जेजू शिकयता. ह्या मोगाच्या साक्रमेंतान स्वार्थ आनी व्यभिचार आसूंक नजो म्हणून जेजू खडक्क रितीन सांगता. जंय मोगान स्वार्थ आसा, संबंदांत व्यभिचार आसा, तो मोग बाळवाना, संबंद कुरुपी जाता. देवाच्या मोगांत कितेंच आयब ना वा खत ना, बगार तो मोग नितळ आनी पवित्र. काजारी मोगांत ही लक्षणां परजळाचे. ह्या दिसांनी काजारी संबंदांत स्वार्थ दिसून येता आनी उतरांनी आनी कर्तुवांनी मोगाची खून जाला. हाका कारण मनशांतय आसचे आबलेशीपण आनी अशीर चिंताप. काजारी मोगांत उदारी आनी समाधानी जाल्यार
मोग वाडटा आनी बापाच्या मोगान संपूर्ण जावंक पावता. मदर तेरेसा सांगता, जेजून मोग केलो दुखता पर्यान न्ही, बकार मरता पर्यान. लग्ना बेस मरता पर्यान शाश्वत रावच्याक आनी मोग वाडच्याक.